जेन्ना आमी आमच्या घोराब्यांत जियेता तेन्ना भुरगीं ल्हान आसतात तेन्ना भुरगीं म्हणना हितूं बाय मायचें आयकतात, मागीर व्हड जालीं की ना तीं चिंतूंक लागतात. तर कितें सांगलें जाल्यार आनिकूय म्हणना हितूं कारण आसात दुसरे भाशेन पळोवपाक, चिंतपाक, करपाक. मागीर कितें जाता, आमी समजतात की तीं आमचें आयकनात, ओय तीं एकाच वाद्याची अशें जावंक लागता. आमच्या मना मदें भेद वाडोंक लागता. आतां सोत कितें तर सोत आमी सगळ्यांनी सोदूंक जाय. आदीं आमी ते भाशेन कोत्ताले पूण आतां काळ बदललेलो आसा, वेगळे तरेन करूंक जाय न्हय. पूण कितलें वेगळेपण तातूंत येवंक जाय तें आमकां कशें कळटलें. आमी आदलेंच घेवन उरता, आतां तीं नवी भाशेन पळयतात. हाका लागून हो तोणटो टेन्शन आमचे मदें वाडत वता. म्हणटच सोत कितें, आमकां तर सोत कळोंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर जी आमची चिंतना, आमची भावना आसा तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय. आमी खूब पाटी तेच चालीनूच रुजून आसा, थिंचोर आतां आमी स्वतंत्र ना, तें आमी सोडून दिवंक शकूंक जाय. कशें कोत्तेलें आमी? हांवें तुमकां सांगलां कशें करूंक जाता तें. आमी आयकलां की जेजू आमकां ही स्वतंत्रताय दिता म्हणून. आमी तर ताच्या उतरांत रावत, आयज आमकां सांगलां ताणें, जाल्यार तो आमकां सोत कितें तें शिकयतलो. उतर जेजूच जावन आसा देवाचें उतर, शब्द. तो ताचे सोबेतर आमी एकवटून रावत जाल्यार तो आमकां आमची चिंतना कसली आसा ती ताका ओपून दिली की ना, तातूंत कितें सोत आहा आनी कितें ना तें आमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच आमी ताच्या एकवटान रावलीं आनी कित्याकूय पळयलीं, कितेंय तर पळयलें जाल्यार तातूंत सोत कितें आहा तें आमकां कळोंक लागतलें. म्हणचें कितें, आतां पळय हांव हें वखलां घालतां, हीं तर वखलां तांबडी आसत सगळीं तुमी तांबडी दिसतल्यात, पिवळी आसत सगळीं पिवळी, हिरवी आसत सगळीं ते भाशेन दिसतात. म्हणजे जेजूच तर आमी ताचे बरोबर आसत जाल्यार ताचे भाशेन आमी सगळें पळोवंक लागतलें. आनी हाका लागून जेजूनच आमकां सांगलां म्हजे सगळे रिगून रावात आनी मागीर तुमकां फळां दिवंक जातलीं, त्या प्रमाणे स्वताची फळां. हाका लागून म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच रातची सकाळची ताका एकवटान रावत तर हें सगळें स्पश्टपणे दिसोंक लागतलें. आनी आमी आमचेच पासत न्हय, दुसऱ्याय पासत मागोंक लागतल्या. ती स्वतान जियेता ती स्वतान जियेनात. जशे भशेन आतां घरांत भुरगीं आनी माय पाय बरोबर असो तोणटो घडटा न्हय, आमी एकामेका पासत मागोंक जाय. कित्याक फकत जेजू सोबे आमकां सोत कळटलें. आमी कितें करता तेन्ना हांवच म्हजोच दृश्टीकोण सारको म्हणून धरता आनी मागीर आमचे मदें हो तोणटो आनिकूय वाडत वता. ताका लागून ही सगळीं चिंतना, ही सगळीं भावना जेजू सोबेन दवरली, ताचो पवित्र आत्मा आमकां कितें पळय खरें तें दाखोवंक लागतलो आनी त्या प्रमाणे आमची पावलां मारूंक लागतली. केन्ना केन्ना आमकां सगळो बदल करचो पडटा, पूण आमकां बदल करूंक जायना. कित्याक आमचे आदले चाली प्रमाणेच आमी घडोवन आयिल्लीं आसा. आनी आमी कितें म्हणटा, जावचें ना तें, कांय जायना म्हणून ना. कित्याक सगळें देवा कडेन जाता म्हणून आयकलां आमी, तर ते भाशेन आमी ताका एकवटान रावंक जाय. तर आमी जाणो आमचेच मदें न्हय, ह्या सगळ्या संवसारांत कितें चलता तें आमी जाणो कशे भाशेन. हें सगळें आपलेपणाचें आनी संवसारी वस्तूंचीं कामां. म्हणटच आमकां क्रिस्ताची शिकवण जाय आनी क्रिस्ता सोबेन दवरलें की ना, मागीर आमी ताचेर म्हणना हितूं आमचो मोत मांडटले. पूण आमचो न्हय तो देवाचोच जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळ्ळलो आसा. त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या आनी मोराक बऱ्यान आमी तयार आसतले. कित्याक हे भाशेन जेजू जियेलो आनी तो आयज आमचे सोबेन जियेता.
पूण हे हिंचोर घडोवन येवंक जाय पयले सुवातेर आमच्या मदें, आमच्या घराब्या मदें. थिंचोच तर आमकां हे भशेन जिवंक जायत जाल्यार मागीर बाकीचे हिंच्याय जाग्यार आमकां जिवंक जातलें. कित्याक आमी स्वतान स्वतंत्र जातले. जेजून जो सोत जावन आसा ताचे सवय आमकां ही सुटका मेळटली आनी स्वतंत्रपणे आमचें जिवीत आमी सारतले. तर आमी आमच्या हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. आमचे सवय आसा तितलें सगळें ताचे सवय आसा. कित्याकूच चिटकोन रावनासतना फकत ताकाच हें सगळें ताचेरूच दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत हें सगळें भायर काडया. ताच्या नांवांतूच आमकां पातकांतली सुटका मेळटा म्हणून आमी आयकलां. तर ते भाशेन आमी सोत मानया आनी ते भाशेन आमचें जिवीत सारया. जेजूच्या एकवटान आमची चिंतना भावना चाल दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमकां तो दाखयतलो. आनी ते प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूचेर जो खडप जावन आसा ताचे थिरावन आमी आमचें जिवीत सारतले जियेतले. जेजू ही कृपा तुवें न्हयच आमकां पूण आमचे उद्देशी सगल्या संवसाराच्या मनशा कुळाक तुवें दिलेले आसाय. तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवरता. सगळ्यां पासत मागता, जावं आमचे धर्मीक फुडारी वो राष्ट्रीय फुडारी, घराब्यांत आवय बापायक, हेरां खात्यांनी, इस्कॉलांनी वो दुसऱ्या जाग्यांचेर जे कोण फुडारकार चलयतात तांकां सगळ्या जाणांक. पूण आमी प्रत्येक जाण तरेतरेचो फुडाकार चलयता. आमी सदांच खालती रावन सायबीणमायेन जशे भशेन आपलें जिवीत सारलें खालतीकायेन हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे ती भशेन तुजो पवित्र आत्मो दी आमकां आनी आमचें जिवीत चलोवंक आमकां मदत कर.